थंय हांव मरे आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू माय पीपल फ्रॉम कुर्तोरी ताका म्हाका निवडून हाडलो आतां हांव रावना आनी वाय एम ग्रेटफूल बिकॉज म्हाका 4 टर्म म्हाका निवडून हाडले तेणी लास्ट टायम इतलें म्हजें हें जालें कुर्तोर मिटींग येयली बरी मिटींग येयली हांव फुटत म्हूण आतां हांव चोवपा रावलां फुट्टाय तेदोन कोण मिटींग घेताय काय म्हूण खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मिटींग घेता ती चोवपा जाय आय ओनली वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ गोवा कितें म्हणून दॅट रेजिनाल्ड विल ऑलवेज बी फॉर गोवा कम वॉट मे आनी वन मोर थिंग वी हॅव बीन कन्सिस्टंटली टेकिंग अप इश्यूज इन द असेंब्ली हे पावटी देखून मुगे इश्यूज आहले and I will leave no stone unturned to take up even issues. But we have to somehow maintain our spirit as far as Goa is concerned, and we have to see that our Goa prospers. Now all these issues, what happens is afterwards. Let things unfold, and then we will give our reaction. But Kurtori constituency na आखी गोंयभर issues घेतले. हे फावट हांवें लोकांक सांगिलां की आमी फकत कुर्तोरी इश्यू घेतले म्हूण जे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुगे कॉन्सन्ट्रेशन आहा आमी कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक मुगे लक्ष आहा तो हांव काडना आय वील फुली कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट नाव वॉट इज हॅपनिंग हियर आय हॅव बिफोर वी टोल्ड यू दॅट लेट थिंग्स अनफोल्ड देन वी वील कम बट यू आर अवेअर वॉट इज हॅपनिंग सॉरी यू आर अवेअर काल कितें जालां ते घडामोडी खबर आहा नाल्यार हांव पॉलिटिशियन कसो गुड